सो आम आदमी पार्टीचो जो मॉडल आसतलो तो एक स्वच्छ प्रशासन दिवपाक, जो एक पावरलेस म्हणजे शक्ती नाशिल्ले सामान्य मनीस आसता ताची जतनाय घेवपाक आमी वावुरतले आनी तांचे विशीं हुस्को करपी एक हें मॉडल आसतलें. बरें प्रशासन, बरी भलायकी आनी मुखेलपणान शिक्षण मळार आमी घट दिवपाचो यत्न करतले. आनी जो आज गोंयांत भ्रश्टाचाराचो कॅन्सर पातळ्ळा तो आमी पयस करपाक झगडटले. धर्म आनी जाती हाचेर काँग्रेस आनी BJP लोकां मदीं फूट घालता आनी आपलो पक्ष वयर काडपाक सोदतात. थळाव्या समुदाया मदीं ज्यो जाती धर्म खंयचेय आसूं आमी ते वेगळेपण करनासतना सगळ्यांक एकठांय हाडपाक पूल बांदपाचें काम करतले. आमच्या व्हॉलंटियरांक आमचें हें सांगणें आसा की खंयच्याच जाती आनी समुदायाचो जावं धर्माचो गैरवापर नांवाचो करून तांचे मदीं आमी फूट घालपाचो यत्न करचे ना. आतां म्हाजें एक मुखेल काम आसतलें जी पक्षाची बांदणी आसतली. इलेक्शन रिजल्ट जातकूच पक्ष बांदणीचें काम सुरू आशिल्लें, पूण ताका जो आतां नेट दिवपाचो प्रकार आयला त्या खातीर आमी कालूय एक मिटींग घेतल्या. आमच्या वर्किंग ग्रुपाची काल मिटींग जाल्या, बरो प्रतिसाद मेळ्ळा आनी एक ह्या 2 म्हयन्या भितर ग्रास रूट म्हळ्यार बुन्यादी थराचेर जी पुनर्बांदणी करपाची आसा ती आमी गांवगिऱ्या वाठारांनी प्रत्येक ग्रामपंचायतीचेर प्रायमरी युनिट करतले. थोडे कडेन आमचे प्रायमरी युनिट ऑलरेडी जाल्ले आसा, ते आमी थोड्या दिसांनी डिक्लेअर करपाचे आसा, जे जाल्यात ते. आनी जे कडेन जावना थंय आमी प्रायमरी युनिट करतले गांवांनी. आमचे थोडे कंडिशन्स आसा कॉन्स्टिट्युशना प्रमाणे तो प्रायमरी युनिट कसो करपाचो तो त्या प्रमाणे त्याच रुलीचेर वचून आमी तो करतले. आनी मागीर तालुका समिती आनी जिल्लो समिती जातल्यो आनी राज्याचे आमची जी घटना आसा ताजे प्रमाण आमी राज्य समिती निवडटले.